1 तारखेसावन मतदार यादीत नाव नोंदणीक सुरवात जाता। म्हण आयज मेरेन ज्या मतदारांची नावां मतदार यादीत आसात तांचो ड्राफ्ट पब्लिकेशन शेनवारा जालो। तशेंच 2017च्या मतदानाची म्हायती ह्या पब्लिकेशनांत घाल्ली आसा म्हण गोंय वेंचणूक आयोगाचे संयुक्त आयुक्त नारायण नावतीन उलयल्यात। सरकारी नोकरी ही थोड्या काळा खातीर आसता, तेन्ना सरकारी कर्मचाऱ्यान ह्या काळा मजगती जनतेकडेन बरें नातें प्रस्थापीत करून बरी सेवा जनतेक दिवपाची गरज आसा म्हण ह्या वेळार नावती हांणी सांगलां। आरडेक्सको खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। म्हाका खबर ना, पूण म्हजे वटेन हांव खूब प्रयत्न करता की सगळ्या कडेन बरे भशेन वागचें, बरे रिलेशनशीप डेवलप करची, बऱ्या तरेन लोकांक हाताळचो। कारण सरकारी नोकरी म्हणटा ती थोड्याच दिसांची आसता, किंवा तुका जो पळय पोजिशन दिल्लें आसता, पोस्ट दिल्लो आसता, तो थोड्या दिसां खातीर आसता। कारण ट्रान्सफर्स आसता, नाजाल्यार रिटायरमेंटूय आसता। त्या थोड्याशा दिसांनी आपणे लोक लागीं हाडचे, एक गुडविल क्रिएट करचें, आनी त्या गुडविलांतल्यान आयुश्यभर लोक तुका तुजे स्मरणान उरचे आनी तुमी लोकांच्या स्मरणान उरचे। ही फक्त म्हजी इच्छा, आनी कदाचित त्या इच्छे खातीर म्हाका दिसता म्हाका हें पोजिशन मेळनासतलें। आज आमी हांगासर जमलेले आसात, तुमकां खबर आसतलें 1 तारखेच्यान नवी नावनोंदणी कॉमेस जाता, आनी आज पर्यंत ज्या मतदारांची नांवां मतदार यादीन आसा तांचो ड्राफ्ट पब्लिकेशन, त्या नांवाचें पब्लिकेशन आमी आज हांगासर करतले। ताच्याच बरोबर आमी 2017ची इलेक्शन केलें, आनी त्या इलेक्शनान आमी कितें कितें केलें ताची स्टॅटिस्टिक्स, तातूंत कितें कितें बऱ्यो आमी उपक्रम केले ताची म्हायती, हें सगळें आमी आज हांगासर तुमकां दिवपाक सोदता, आनी त्या खातीर हो कार्यक्रम आमी हांगासर आयोजीत केला। Election is one of the very important component of democracy, and you all are pillars of democracy, be it political parties, be it media, and our icons are our extended family members. And it has been a wonderful journey for the last 2 years. For you, it must have become a repetitive exercise that every year we launch a special summary revision, and we publish the draft electoral roll, we call for claims and objections, and then we update the list. But for us, it has been a path of, I would say, new challenges. We as a team, we encountered new issues. We always try to come up to the expectations of the people of Goa and ensure that the electoral roll, whatever we create, should be top class, without any error, with good quality photograph. And still, I would say it's a work in progress. I keep receiving email, I keep receiving messages on social media that there are some mistakes in the name, some mistakes in the error. And friends, mistakes, I would say they are the learnings, they are the milestone which lead to a better path.